जो कॅन्डिडेट जो स्वता खंयच्याय कॉन्स्टिट्युशन रावूंक सोदता तेणें स्वताहून केन्ना रावचें न्हू. जेन्ना लोक सांगतले, लोकांक जेन्ना पडटा की बाबा हो मनीस बाबा सारको आसा, हो आमचे हित, आमची जी डेव्हलपमेंट करू शकता. डेव्हलपमेंट म्हणजे तुजे ते बरे डेव्हलपमेंट तेचे रस्ते केले किंवा तुजे गटरां बांदली, हे न्हू. पयलीं तुका ह्युमन डेव्हलपमेंट जाय. मनशांक लागून तूं कसो पावों शकता, मनशांची तूं उदरगत कशी करू शकता ते पयलीं पळोवपाक जाय. हे आतां बारीक पळोवपाक गेल्यार पळयात बरं तुमी मांद्रे मतदारसंघात जे मांद्रे गांव, हरमल, मोर्जी, जे डोंगर भागार जे स्थानीक जे लोक उरले सकयल जे डोंगर भागार जी उदरगत चल्ल्या पळय ती पळयात तुमी. लोक कशे अक्षरशः वाजेल्यात, विटल्यात. की उदरगत न्हय तर ही उदरगत आतां बारीक पळोवपाक गेल्यार पयलीं आमकां आमच्या ल्हानपणांत जेन्ना आमी प्रायमरी स्कुलान वयता आसतना आमकां मास्तर टिचर सांगताले की बरे एक डोंगर काडात आनी झाडां वयर काडात. जाल्यार आयज अशी परिस्थिती येयल्या भुरग्यांक डोंगर काडटले जाल्यार डोंगर ना. आनी डोंगर जर काडपाक गेले जाल्यार वयर थंय चित्र काडचें पडटलें कितें, जेसीबी आनी ट्रक. सकाळीं जर उठले तूं दार ओपन करशीत जाल्यार ट्रक आनी जेसीबी दारांतल्यान वयतात. ही उदरगत. सो हांव इतलेंच सांगूंक सोदतां की म्हाका कसलोच इंट्रस्ट ना रावपाक. खरंच आमच्या ज्या मांद्रे मतदारसंघातल्या जर जनतेन जर सांगलो म्हाका फुडें सर म्हणून जाल्यारच हांव इंट्रस्टेड आसा. म्हाका स्वताहून म्हाका करपाचें ना, कसलेच इंट्रस्ट घेवपाचो ना. म्हाका लोकांक लागून काम करपाक जाय. लोकांनी जर सांगलो म्हाका फुडें सर, आय एम इंट्रस्टेड.